रॉय आयज तो फातर जावन आसा तूं आनी ती दर्याची ल्हारां जावन आसा सायना. रॉय ह्या तुज्या वायट चिंतनाचेर तूं विसर घाल. जरी तर तुजेर कितें वायट आयलें जाल्यार आमच्या बायेचें आनी आमचें कितें जातलें. आमी आसा थंयच बरे आसात रॉय. पळय आतांच आमी परत एक फावट झेवियरान जो व्हिडिओ आल्बम केला तातूंतलो आनीक एक खीण पळयला. हय यो तर हातून तुवें जी भुमिका केल्या जी चलचित्रांत तुवें भुमिका केल्या ताचेर तुका तुज्या भुमिकेचेर तुका कितलो विश्वास आसलो? म्हज्या भुमिकेचेर म्हणल्यार म्हाका हांवें कॉन्फिडंटान सारको तो म्हाका जो पार्ट दिलोलो तो हांवें ते भाशेन बरो उडयला आनी सगळ्यांनी म्हाका बरें हें नांव दिलां म्हणजे बरी जाल्या तुगेली एक्टींग बरी जाल्या अशें सगळ्यांनी सांगलां. कित्याक फर्स्ट हांव घरान क्लिप हांव केला ते घराब्यान आमी सगळे दोगूय भाव आनी हांव तेचे बायलेक सजमायता हें सगळें बरें ब्रिफींग केलां बाब झेवियरान आनी खरें तें चित्र म्हणजे चड बरें पिक्चर टेलिफिल्म ते काडला तेणें बरें एकदम आनी लोकांक खूब आवडला. पिटर आनीक एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां कारण तूं हालींच्याच काळाक ह्या पालकाचेर चडला म्हणटोच जेन्ना तुज्या हातीन एक भुमिका पडली तेन्ना तूं कसो कितें तयार जाता? तुजी तयारी कशी आसता? म्हजी तयारी म्हणजे तो तेवतन बाब अशें म्हाका मॉर्निंग टायम स्टडी करपाक मेळना पूण तरी आसतना हांव म्हजी स्क्रिप्ट म्हाका जी दितात ते हांव स्क्रिप्ट व्हरून कामार पासून म्हाका जेन्ना ब्रेक आसा त्या टायमार हांव शिकता नाजाल्यार इवनिंग टायम म्हाका फ्री टायम मेळटा तेन्ना शिकता. पूण म्हाका जी भुमिका म्हजी दिलेली आसा ती म्हाका इतलें आसता भिरांत म्हणजे बाबा तूं कडेन जातलो अशें तें हांव एक भिरांतीन हें करता तयारी करता पूण स्टेजीर पावन हांव सारको तो रोल दिता ते भाशेन तो करता हांव. आनीक तातूंत जे कितें कपडे कशे आसचे जावं तुवें तुजी एक्टींग कारण आमचे जायते तियात्रिस्ट भाव जे आसात ते फावो तितलें डायरेक्शन करिनात कारण तुवें स्वताक जावन कारण तूं आयज आमचे ज्यो कमर्शियल स्टेजी आसा ताचेर तूं न्हेसता म्हणटच तुका थोडें भोव कळलां आसतलें. यो म्हाका तेवटेन बाब सांगपाचें म्हणल्यार जे पर्यंत म्हाका रोल दिता ते पर्यंत हांव ती न्हेसपाची म्हजी तयारी करता. सपोज म्हाका एक पांयचो रोल दिलो जाल्यार केन्ना हांव पांयचे ते ड्रेस कसले सूट जातले ते पळयता कित्याक पांयच्या रोलाक तुका एक जिन्स आनी टी शर्ट घालून करतलो म्हणल्यार पांयचो रोल सोंपना ताका डिसंट क्लोथ्स जाय. हें विचारपाक फाटलें कारण इतलेंच की एक म्हणणी आसा हालींच्या काळांत तर हें परत परत आमच्या एपिसोडांतल्यानूय दिश्टी पडटा. हांव तुका किकोत करूंक म्हणना पूण एक दोन तियात्रांनी न्हेसलो म्हणटच रोखडोच आपूण पेन हातांत घेवन तियात्र बरोवपाची तसवीस जाता आनीक आपलो तियात्र मुखार हाडपाचो प्रयत्न जाता. पूण एक बरी गजाल की तूं तियात्र कंपिटिशनांतल्यान मुखार येवपाचो तुवें प्रयत्न केला म्हणटच तुवें दुसऱ्यांचेय तियात्र पळयल्यात आसतले तांचो स्टँडर्ड कसो कितें आसता? तेवतन बाब हांवें जायत्या दुसऱ्याच्या तियात्रांनी एक्टींग केल्या जेन्ना हांव दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी एक्टींग करतना हांव म्हाज्या मतीन चिंतून आयलें की हांव सदांच असोच रावतलो दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी एक्टींग करतलो म्हजो सत्याचो कांयच करचें ना सत्याचें कांयच करपाक शकना हें हांवें चिंतलें. एक दीस हांवें चिंतलें बाबा म्हाका कडेन बरोवपाक जाता हांव एक बरोवपी बरें बरोवपी वाचपी जाल्यार हांव कित्याक बरोवचें ना हें चिंतून हांव फुडें सरलो आनी म्हजो तियात्र हांवें केलो. आनी सांगपाचें म्हणल्यार गेल्या वर्साक म्हजो तियात्र पोजिसांव हो तियात्र म्हाका भाव आमचो गॅबी बाब तूं वळखत आसतलो गॅबी हो तियात्रान आसता जायत्या तियात्रांनी बरो भुरगो आनी म्हाका जाय तो आदार केलो हो तियात्र पोजिसांव करपाक कित्याक त्या तियात्राक आमी जशें आसले ते एक पड्डो करून आमी रेडी करताले शिकप. जे गॅबी म्हणटा त्या भावान खूब म्हाका हेल्प केलो हांव तेजो उपकार केन्नाच विसरचो ना. आयज सगोट आमी तियात्रिस्टांनी आमचे कलेचें मंदीर जातूंतल्यान आमी आमची कला भायर काडटात. खेरीतपणी हांव कोड करता की रवींद्र भवन हाचेर आमी जायते भोव निशेध आमच्या तियात्रिस्ट आमच्या भावांनी गरज पडटा थंय मारल्यात पूण एक बरी गजाल तातूंतल्यान म्हज्या लक्षांत म्हज्या नदरे मुखार आयल्या ती म्हटल्यार हालींच्या दिसांनी जो ह्या रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन दामोदर नायक हाणें तरेतरेच्यो स्कीम वर्कआउट केल्यात. एक बरी गजाल ती म्हटल्यार जातून आमची जी सांडलेली कला आसा जें कितें आमचें फाटीं उरलां
ते आमकां आमच्या पोतराक धरून जे हातीक धरून आमच्यांनी मुखार व्हरों येता. खेरीतपणी एक गजाल हांव तुका सांगता की आमी आदल्याचे आमचे ट्रेडिशनल जायते कितें आमी विसरत गेल्यात. जावं आनीक जायत्यो मडकी करपी वस्तू करपी ज्यो आमचे कुमार असले मेळनात. पूण हे टिकून दवरपा सारक्यो जायत्यो कार्यावळी ताणें आंखल्यात आनीक तो ही वर्कशॉपां करूंक जावं वावर फुडें व्हरूंक ताणें हॉल पयशे भरिनासतना जायते फावटी तो हॉलूय दिवपाचो तांणी तसवीज केल्या आनी तो करीत आसा. एक बरी गजाल. तर ह्या खिणांत म्हाका दिसता आमी ह्या कार्यावळींतल्यान तुजे सारके जे कलाकार आसात तांकां प्रशिक्षण मेळचें जावं वर्कशॉपां मेळचीं जातूंतल्यान तुमी अखंड तुमच्या पांयाचेर उबे रावतले आनीक तुमच्यो ज्यो पार्टी आसात जावं तुमी जी कॉमेडी बरयतात तुमी जे कांत बरयतात तांचेरूय तुमकां थोडी वर्कशॉपां मेळटलीं जावं तुमकां रिहर्सल बरे तरेन व्हडल्या हॉलांनी करून तुमचो शो बरो मुखार व्हरोंक मेळटलो. ही म्हाका दिसता आमी आस बाळगून मुखार गेले जाल्यार कितें आसता कोण बरें करता तेन्ना कोणाचें बरें करलेलो वावर कोणाक लायक जायना. कितें तरी करून दाखोवपाक सोदतात पूण तांचेर कसोय पूण दांडो मारून तांकां फाटीं काडूंक सोदता. पूण दामू नायकूय म्हणटा तो बाबा बरोच सारको काळजीदार आसा. तो कोणाक भिवपी न्हू. पूण ह्या खिणाक हांव म्हणटा की खरेंच जांकां कारण आयज तूं तुजी तयारी करूंक जावं दुसऱ्याच्या तियात्राक न्हेसोंक तूं वास्कोथान फोंड्या पावता. मार्टिन पोंडाच्या सांगाताक तूं फोंड्या दिश्टी पडटा. तूं मडगांव आसता. तुजें काम सांबाळता त्या भायर तुज्या आंगांत कितें तरी आसा आनी तुका कसली तरी तडमोड आसा म्हणूनच तूं येता काय ना. सारकें तें कित्याक म्हाका एक वीश आसली त्या तियात्राच्या पालकार वयर चडोंक एक्टींग करपाक. कित्याक खूब वीश हांव जायती ट्राय केली. ह्या धाकट्या हेडांतल्यान जावं वन एक्ट प्लेयान हांवें म्हाजी कला दाखयली आनी हांव वयर चडलो आनी म्हाका जायत्या जाणांनी आदारूय केला बाबा तूं कशी करून एक्टींग करपाचें कितें करपाचें विदावट एनी वन्स हेल्प कितें कांयच करूंक जायना. चल आमी आनी मातशें मुखार या. To every boy and every girl, this song goes out to you. Check this out. मारून गोव्या कुपांनी रंगतो बदललोय काळी कुपां जोडून पावस आमचे उदयता पावसाच्या उदकान भिजोय वयर वयर नदर मारून गोव्या कुपांनी रंगतो बदललोय काळी कुपां जोडून पावस आमचे उदयता पावसाच्या उदकान भिजोय मळबार मात्ता गडगडो तसोच काय बरो शीतळ वारो सगळा बरे पेटोवन आयलो तासोक दिवचो ना मोग आमचो मळबार मात्ता गडगडो तसोच काय बरो शीतळ वारो सगळा बरे तो पेटोवन आयलो तासोक दिवचो ना मोग आमचो वयर वयर नदर मारून गोव्या कुपांनी रंगतो बदललोय काळी कुपां जोडून पावस आमचे उदयता पावसाच्या उदकान भिजोय काय बरें ते घराबे मोठा खातीर त्रास घेतले पूण खुशाल काय सगले मोगांची येता ते अशें काय बरें ते घराबे मोठा खातीर त्रास घेतले पूण खुशाल काय सगले मोगांची येता तो अशें वयर वयर नदर मारून गोव्या कुपांनी रंगतो बदललोय काळी कुपां जोडून पावस आमचे उदयता पावसाच्या उदकान भिजोय
पिटर आनीक ह्या खिणांत आनीक एक गजाल हांव तुज्या लक्षान जाणान जावंक सोदतां तें म्हणटोच आयज तूं जायतो थोकोस घेता हांगा थंय भोंवता हांगा थंयच्यान थंय उडी मारता म्हणटोच हे तियात्रिस्टपणाचे गुण तुमच्या फॅमिलींत कोणाक तरी आसात आसतले चेतन बाबा आमच्या घरान कोणाकूच तियात्रिस्टपणाचे गुण ना पूण हांव म्हज्याच हितून हांव वयर सरलां एक्टींग करपाक कित्याक म्हजी वीश आसली ती हांवें वीश पुरी केल्या कशी एक्टींग करपाची आमचे भितरले म्हणल्यार कोणूच ना तियात्रिस्ट सांगपाचें म्हणल्यार आनीक बरें आसा पूण तुका जायते आमचे कॉमर्शियल तियात्रिस्ट आसात तांचो थोडो भोव आदार मेवलो आसतलो जायते जाणांचो आदार मेवला म्हाका जायते प्रोफेशनल एक्टर्स जायते जाणांनी म्हाका सांगलां जावं आमचे फिमेल एक्ट्रेसीस बी जायते बाय माट्टा एका हांव ब्रीफ करता कित्याक माट्टान म्हाका जायते भाशेन तियात्रांनी वयला भितर एक्टींग करपाक बरें ताणें म्हाका आयडियाज दिले कशें करून करपाचे रोल लागते ते सगळे म्हाका ताणें दाखोवन दिलेले जायते एक्टर्स आहाय म्हज्या सपोर्टाक पूण आतां अशें जाल्लेलें आसा की तियात्रिस्टपणाचे जायते वायटूय चलता कित्याक आयज कोण नवे भुरगे वयर चडटा जाल्यार तांकां कोणूच थोडे जाण आसात ते जेलसी जातात वयर चडपाक तांकां दिना आपुणूच वयर चडूंक सोदता हें एक मातशें ताणें चिंतूंक जाय कित्याक बाबा आमी वयर फांकलेले आसात आतां दुसऱ्या नव्या भुरग्यांकूय तरी वयर चडोवंक दिवपाक जाय दुसरे वयर चडोवंक जाय पोरजोलपाक जाय हें सगळें चिंतूंक जाय तेणी कित्याक आयज काल जेलसी जायती जाता आतां कोण कांतरां म्हणटा ते कांतरांक तेंच्याच क्रिटिसिजम करता हें सारकें न्हू कित्याक एक एकले आपापली कला काडटा हांव तितूंतलो बाब सेबी द दिवार हाका हांव ब्रीफ करता कित्याक सेबी द दिवार म्हणटा तो भुरगो हो आमच्या बरोबर CD सिल्वाच्या तियात्रान आसलो बरो कांतरीस बरी कांतरां म्हणटा जायत्या तियात्रांनी तेणें आतां सारकोच फांकलेलो आसा हो हाचेरूय जायते जाण जोवतात त्या भाशेन आसूंक जायना तियात्रिस्टांचेरूच चडटा जाल्यार आमचे तियात्र पालकाचे कशें चलतले पिटर एक गजाल म्हाका ह्या खिणांत तुका सांगून दिसता पालकाचेर म्हाका जायतीं वर्सां जालीं ल्हानपणींतल्यान हांव ह्या पालकाचेर नाचून आयलां जायते पावसाळे म्हजेर गेल्यात आनीक थोडे भोव अनुभव आसात तियात्र पालकाचेर जायत्यो गजाली वायट आनी बऱ्यो घडत आसतात आमची तियात्रिस्टपणाचें जिवीत म्हटल्यार कुल्ल्यांचो खेळ एक कुल्ली दुसरे कुल्ले कोट्टा दुसरे कोडून काडपाचें आयज जरी तर आमच्या मदें एकवट आसलो आनी आमी एकवटान जरी तर वावुरलेले जाल्यार आमचो पालक आयज कितलो वयर आसपाचो सारको आनीक नवे नवे तियात्रिस्ट तयार जायत रावपाचे आमकां नवे तियात्रिस्टूय तयार जालेले नाकात कांयच परवा ना पिटर तुवें जायत्यो गजाली म्हज्या लागीं उलयल्यो पूण ह्या खिणांत म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की जे विचार तुवें मांडल्यात की तियात्र कंपिटिशनांतल्यान तूं मुखार वचपाची तुवें तसवीस केली पूण इफेन नांवाचो तियात्र हाडलो पूण दुसरे फावटी इफेन हाडिनाका दुसरो कितें तरी सारकें तियात्र बाब हाडिनाका म्हणटा पूण हो तियात्र म्हाका एकदम ह्या फावटी हो तियात्र हांवें म्हज्याच हातांनी बरोवन बरी कांत लेगून हांवेनूच हें केलेलें ताका कंपोज केल्लें कित्याक म्हाका जाय आसलो हो तियात्र बरो जावपाक आनी लोकांच्या मुखार बरें हें दाखोवन हो तियात्र तूं बरे तरेन मुखार व्हर पूण तुजी फुडाराची येवजण ह्या तियात्र पालकाचेर कशी कितें आसतली तुवें कितें चिंतलां फुडाराची येवजण म्हणल्यार चेतन बाब सांगपाचें म्हणल्यार तुका हांव जी दाखयतलो ती हांव आतांच्या टायमार घडटा तसलीच दाखोवन हांव लोकांच्या मुखार हाडटलो पूण समाज सुदारपा खातीर कित्याक आयज काल तुवें पळयलां समाजान जायते वायट जायत वयता जायते हांगा थंयसर नाका नाका जाल्ले खबरो चलतात नाका नाका जाल्ले कावज घडटात आतां हांव तुका सांगना आमच्या वास्कोनूच पळय हें पोल्युशनाचो कावज आसा हे लेगून आमचे एक कितें तरी तितून ब्रीफ करून एक बरो तर लोकांच्या मुखार दाखोवन हाडली जाल्यार लोकूय मातसो ताजेर जागृत जातलो ह्या खिणांत तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो म्हज्या उल्याक तुवें पाळो दिलो आनी तुजे विचार तुवें लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न आमी ह्या कार्यावळींतल्यान केला पिटर तुज्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काळजांतान देव बरें करूं चेतन बाब तुका चड देव बरें करूं कित्याक म्हज्या असल्या कलाकारांक तूं वयर काडटा कित्याक आमी नवे पालकार तरी आसतना तूं नवे कलाकारांक तूं वयर हाडपाक जायते आदार दिता आमकां कित्याक आमी मातशे पोरजोळटले म्हणून ह्या कारणा खातीर हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाकूय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या शोवान आमकां वयर हाडलो म्हणून होय आमी सदांच वावुरतात नव्या जाणट्या आदल्या पालका फाटल्यान वावुरतले पालकाचेर सगळ्या तियात्रिस्टांक सगळ्या कलाकारांक मुखार हाडपाक प्रयत्न करतात आनी ह्या खिणांत हांव खेरीत उलो मारता की आमचे जे तरणाटे पिटरा सारके खोडेगांव तरणाटे आसात जे भाशेन पिटरान आमचें गोंय सांबाळपाक आनी गोंय मुखार व्हरपाक आपल्या भुजांचेर जो भार घेतला तोच भार घेवन तुमी मुखार वचात आनी जे प्रश्न गोंयचे आसात
ते तुम्ही मुखार माणात इतल्यानूच पिटरा सांगता ह्या बऱ्या विचारांनी ही माणकामत्या कार्यावळ हांगा सोपयता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आदिवस.